लोकसभेची वेंचणूक मुद्दम 17 एप्रिलाक दवरल्या। वेंचणूक आयोगाक मोंडी थर्सडेची माहिती दिवंक नाशिल्ल्यान गोंयच्या वेंचणूक अधिकाऱ्या आड कारवाय करपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या। वेंचणूक आचारसंहिता लागू आसतना अर्थसंकल्प मांडिल्ल्यान वेंचणूक जाय मेरेन तो चालीक लावचो न्ही अशी मागणी वेंचणूक आयोगा कडेन करपाचें काँग्रेसीन थारायलां। पर्रीकार सरकारान अर्थसंकल्पांत केल्यात त्यो कांय तरतुदी पळयल्यार आरएसएसाचे कांय संस्थांक गोंयांत येवपाक मुद्दम वाट तयार करून दिल्या असो आरोपूय काँग्रेसीन केला। गोंयचो संयुक्त वेंचणूक अधिकारी नारायण नावतीचो बीजेपी कडेन संबंध आसा असो आरोप काँग्रेसीन केला। Postpone. It should be for 24th, I have said. We have already represented to the Election Commission also for an inquiry on the local election officers. We have received many complaints that the Deputy CEO, Narayan Kiwate, is often seen on the dais of BJP, and whether this RSS card is played by this local election officers. Election Commission should inquire. His budget should have not been brought in such promises, which violates the election code of conduct. And all those decisions which has been announced should be stayed by the Election Commission. It is a violation of code of conduct. डिसेंबर 2015 उपरांत मांडवी न्हंयत कसिनो आसचे ना अशें उतर पर्रीकारान दिलां। ताचेर कायदो हाडचो पर्रीकार लोकांक फटयता म्हूण जॉनान आरोप केला। Any cabinet decision has no force of law. Mr. Parrikar has to bring in law right away. म्हणून म्हाका कितें सांगचें दिसता लोकांक तो फटयता अजून. He is promoting casinos. काँग्रेस म्हणटा कांय येवजण्यांचे नांवान संघ परिवारा कडेन संबंध आशिल्ले संस्थांची भर घालपाची वेवस्था सरकारान केल्या। Then again Mr. Parrikar has made a statement through the governor that a package is not coming from central government. Mining has been stopped by Mr. Parrikar. Mr. Parrikar is selling all the e-auctioning iron ore which has been impounded. So that money should be used by him to rehabilitate the mining dependents. मायनिंग सुप्रीम कोर्टान बंद केले आनी केंद्रान गोंयाक आदार मात दिलो ना अशें राज्यपाल अभिभाशणात म्हणटा। जॉन म्हणटा सुप्रीम कोर्टान न्हय पर्रीकार सरकारान मायनिंग बंद केला। I request Mr. Parrikar not to vitiate the communal harmony in the state in his quest to saffronize Goa. And it is highly objectionable that such organization which has affiliation to Sangh Parivar will be funded and budgeted by the Goa government. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ। पेशंटाचो आंकडो जीएमसीचे ताकी भायर पावला। पेशंटा खातीर वॉर्डा भायर मॅट्रसी घालपाची परिस्थिती आयल्या। पापेलांव घालून न्हिदयतात। गोंयकारांक जागो ना, भायले पेशंट चड म्हूण निवचलचो आमदार सावळान भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक अक्षरशः उजरायलो। पेशंटाचो आंकडो ताकी भायर गेलो म्हूण ताका परत धाडपाक मेळना। सुपर स्पेशालिटी वॉर्ड सुरू जाय मेरेन इमर्जन्सी पेशंटांक मॅट्रसीची वेवस्था जातली म्हूण निमणे मुख्यमंत्र्याक उठून जाप दिवची पडली। जे गोयचे लोक टॅक्स जे पे करता ते लोक समजा जर जीएमसीन जमनीर न्हिदपाक लागले जाल्यार गोंयकाराचे कितें जातलें कशें कितें काय म्हणून पेशंटाक केन्नाच जमनीर न्हिदयलो वचना। आमी मॅट्रेस दितात दिवचीच पडली जाल्यार। म्हजे कडेन फोटो आसा पळयात, हे फोटो जर पळयले जाल्यार थंय मॅट्रेसी ना। ह्या टर्मात त्या हॉस्पिटलाची विश्वासार्हता इतली वाडल्या आमी बहुतेक सगळे जाण आमचे खातीर किंवा आमच्या नातेवाईकां खातीर थंय ट्रिटमेंट घेतात। आमी दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां ताच्या नंतर 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां ही तितली इक्विप करतात आणि ती जशी इक्विप्ड असली की उत्तर जाय जीएमसी वयलो प्रेशर हो कमी जातलो। ह्या बेडशीटाचेर आनी ह्या पिलोचेर काय तू न्हिदला, दयानंद मांद्रेकर न्हिदला, कोण न्हिदला तो सांगा। ह्या बेडशीटाचेर कोण न्हिदला आणि पापेलांव घालून तुम्ही लोकांक जमनीर न्हिदयता, हे मान्य करा तुम्ही यांनी। ते बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल बेड्स इन द हॉस्पिटल। जीएमसीचेर लोड वाडला, आता आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर ताजे वाडोवपाक ऑलरेडी डिझायनिंग चालू आसा। वी आर डबलिंग द कॅपॅसिटी ऑफ मेनी ऑफ द वॉर्ड्स। स्पेस हॅज बीन आयडेंटिफायड आनी येणाऱ्या 2-3 म्हयन्यान कामूय चालू जातलें। वी वील वर्क आउट सम मेकॅनिझम बाय वीच वी वील बी एबल टू प्रोवायड सम बेड्स एक्स्ट्रा बियॉन्ड वॉट इज द कॅपॅसिटी ऑफ द वॉर्ड।
गोंयांतल्या शाळांचो वेळ वाडोवपाचें परिपत्रक सरकारान बेगिनात बेगीन फाटीं घेवचें अशी मागणी करत अखिल गोंय माध्यमीक शिक्षक संघटनेन बिरेस्तारा पणजे 2 वरां धरणें धरलें. शिक्षकांच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी शिक्षकांनी दिल्या. अखिल गोंय माध्यमीक शिक्षक संघटनेच्या बावट्याखाला गोंयांतल्या माध्यमीक शिक्षकांनी बिरेस्तारा पणजे 2 वरांचेर धरणें धरलें. गोंयांतल्या शाळांनी वाडयल्लो वेळ कमी करचो ही तांची मुखेल मागणी. 21 वर्किंग डेज तांच्यांनी आमचे वाडयल्या त्या सर्क्युलरा प्रमाण. बिसायड दीस तांच्यांनी हाफ एन अवर पर डे वाडयल्या आनी हाफ एन अवर पर डे वाडयल्या कारणान खूब इनकन्विनियन्स जाला. फक्त टिचरांक लागून न्ही, भुरग्यांकूय सगळ्यांक इनकन्विनियन्स जाल्लें आसा. 1 वर्सा उपरांत आतां ते परत तें सर्क्युलर इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. तांच्यांनी रिलॅक्सेशन दिल्लें पूण परत इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. फाटल्या 1 वर्साक लागून कांयच चेंजीस खंयच्याच इन्स्टिट्युशनान जाल्ल्यो ना, कसलोच डेव्हलपमेंट जाल्लो ना आनी ते सर्क्युलर परत तेंच हाडपाक सोदता. हो आमचो पयलो इश्यू जालो. पूण टिचरांक कसलोच एक दीस सुद्दां सीक लीव ना. हे सीक लिवाचें प्रोविजन आमकां करचें. गोंयभर टिचर आसा 5000. तांकां लागून ट्रान्सफर पॉलिसी म्हणटा ती ना, युनिफॉर्म ट्रान्सफर पॉलिसी ना. जाय तशें मॅनेजमेंटान जाय तशें ट्रान्सफर करचें. हें रेग्युलरायज करपाक जाय, हें स्ट्रीमलायन करपाक जाय. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक चाय पे चर्चा करपाक वेळ मेळटा, मात 6 म्हयने जाले तरी शिक्षकांच्या प्रस्नाचेर भासाभास करपाक वेळ ना अशी टिका शिक्षक संघटनेच्या अध्यक्षान केली. ह्या गोष्टीक आतां जवळ जवळ 6 म्हयने जाले. 6 म्हयने जाले तरी पूण अजून पर्यंत आमकां चीफ मिनिस्टरा कडल्यान अपॉइंटमेंट मेळूंक ना. अजून पर्यंत आमकां ताणें ह्या इश्यूचेर डिस्कशन करपाक आपोवंक ना. इश्यू रिजॉल्व करपाचे सोडून घालात. ताच्यान पयलीं 28 जून 2013 ह्या दिसा आमी गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. टिचराचे जे कितें इश्यूज आसा ते सगळे इश्यूज सांगून, सगळे इश्यूज घालून. हाका आतां जवळ जवळ 9 म्हयने जाले तरी पूण 9 म्हयने जावन अजून पर्यंत एकूय इश्यू सॉल्व जावंक ना ते सोडात. त्या इश्यूचेर अजून पर्यंत चर्चाय गव्हर्मेंटान घडोवन हाडूंक ना. सरकारान मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी संघटनेन दिल्या. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. एएनसीन 2 वेगवेगळ्या धाडींत दोगा फॉरेनरांक 17 लाखां परस चड मोलाच्या ड्रग्सा सयत धरल्यात. बाद्या आसगांव मारिल्ल्या धाडींत एएनसीन इस्रायलाचे एकल्याक अटक केली. ताचे कडेन 6.3 ग्रामाचें LSD मेळ्ळां. ताचें मोल सुमार 12.5 लाख. दुसऱ्या धाडींत एएनसीन जर्मनीच्या एकल्याक शापोरा वाठारांत धरलो. ताचे कडेन MDMA जप्त केलां. ताचें मोल सुमार 5 लाख. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.